येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. तांबोशे तोरशेचो सर्व्हिस रोड साप वायट अवस्थेत. कंत्राटदाराची नियोजन शुन्यताय आणि सरकारी घाळपण भोगतात थळावे. थळाव्यांकडे सरकाराचे किकोत. कुर्टी खांड्यापार पंचायतींतल्या MRF शेडीत बेकायदेशीर प्लास्टीक कोयर लासपाची घडणूक. थळाव्यांच्या जिविताक धोको, कारवायेची मागणी. बोरयेच्या साई मंदिरात तिसरो श्रावणी प्रेस्तार. आकाश नायकाची रांगोळी जावन रावल्या आकर्षण. साई भक्त झाले पालखी आणि दिंडीचे साक्षीदार. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. मयेच्या तळ्या लागसार बेकायदेशीर चिऱ्या खणीचे काम चलताले. शुक्रारा पुलिसांनी घडणूक थळार वचून धाड घालून 4 अटक केले. एकलो बेपत्ता आसा. अटक केल्ल्या कडल्यान चिरे काडपाची मशिनां आनी हेर उपकरणां जप्त केल्यात. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. सध्या मयम वाठारान आसा आणि साधारण जे मयम लेक आसा पर्यटन स्थळ त्याच्या पासून 500 मिटराचेर ही चिरे खाण चलता अशी जेन्ना खबर दिवचल पुलिसांक लागली त्या वेळार तेंच्यांनी कारवाय करून ह्या चिरे खाणीचेर धाड घालून जी मशिनरी आसा, जनरेटर आसा हे सीज केल्लेले आसा. तशेंच एक ट्रक आणि 5 जाणांचेर गुन्हा नोंद करून 4 जाणांक सध्या अटक केल्या आणि एकटो मेळूंक ना. हो जो वाठार आसा तो सामको लागीं आसा मयम लेकीच्या. अशे जे जागे आसा तांचेर सध्या धाड घालपाचें सत्र चालू केला. कालूच एक रेती वाहतूक हे आसले ताजेरूय धाड घातलेली. तशेंच हे चिरे खाणीचेरूय दिवचल पुलिसान कारवाय करून धाड घालून हे सीज केल्ले आसा. सध्या ही बंद केल्लेली आसा आणि पुलीस कारवाय चालू आसा. फुडले जे तपास आसा तो दिवचल पुलीस करीत आसा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृद्धा खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. कुर्टी खांड्यापार पंचायतींतल्या MRF शेडीत बेकायदेशीर प्लास्टीक कोयर लासपाची घडणूक उक्ताडार आयल्या. थळाव्यांच्या जिविताक धोको निर्माण जाला. पळयात. सगळो हांगा कचरो जो आहा पळय न्ही हो डंप केल्लो आसा आणि हेका उजो घातलेलो आसा. हे सगळे सॉफ्ट ड्रिंक आसा, एक्सपायरी डेट हे अशे ओपन डंप केल्ले आसा. दुसरो प्लास्टीक बर्निंग जे बॅन आसा ते हांगा सर्रासपणे केले गेले वयता. MRF शेडी भायर प्लास्टीक कोयर लासप चालू आसा. प्लास्टीक आनी कोयर व्यवस्थापन कायद्या प्रमाण प्लास्टीक लासपाक बंदी आशिल्ल्यान बेगोबेग प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कारवाय करची समाज वावुरपी संदीप पारकरान मागला. वयर हांव पुणेच्यान येता आसतना कुट्टी पावलो तेन्ना पळय दिपनगरान भयंकर एक मोठो उजो पेटलेलो आसा. ज्या जाग्यार MRF शेड आसा विलेज पंचायत कुट्टी खांडेपाराची थंय पेटलेलो आसा. पूण हांवें कितें केली म्हाजी गाडी डायरेक्ट थंय उडयली. पळयत जाल्यार प्लास्टीक बर्निंग चल्लां आनी ते बीन MRF शेडीचे कुशीक. म्हणजे हे पंचायतीच्या सांगण्यानुसार चल्लां काय म्हूण हांव थंय शहानिशा करपाक गेलो. थंय वचत जाल्यार मोठ्या प्रमाणान प्लास्टीक बर्निंग चल्लां. हांवें तेजो व्हिडिओ काडलो, फोटो काडलो
आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक कंप्लेन केली आनी पंचायतीकूय कंप्लेन केली, जेचें इन्स्पेक्शन काल जालें. काल इन्स्पेक्शन आशिल्लें तें प्लास्टीक बर्निंगाचें आशिल्लें. त्या वेळार थंय जर पळयत जाल्यार जवळ 10-15 हजार बाटल्यो सॉफ्ट ड्रिंकाच्यो एक्सपायरी डेटीच्यो थंय स्टॉक उडयल्लो आसा. आनी जे थंय लेबर आसा ते सगळे सॉफ्ट ड्रिंक जे एक्सपायरी आहा ते थंय ओतता आनी एम्प्टी बॉटल सेपरेट पॅक करून दवरता. MRF शेड केन्नाच्यान कमर्शियल जाली हो एक मोठो प्रश्न आसा. कित्याक MRF शेड जी स्थापन जाल्ली ती ह्याच गजाली लागून की घरांतलो प्लास्टीक कलेक्ट करपाचें पंचायतीन थंय कॉम्प्रेस मशिनान ते कॉम्प्रेस करून फर्दर जो कोण आसा गार्बेज डिलर थंय वचून तेजे परत रिसायकल करपाचें हें धोरण आशिल्लें. पूण हांगा टोटल धंदोच चल्ला. सगळ्यो जगावयलो एक्सपायरी माल घेवप आनी ते MRF शेडीन घालप आनी ते सॉफ्ट ड्रिंक एक्सपायरी थंय वचप आनी ते वतले ते सगळे थंय बुरशेपणां जाल्या. आनी सकयल दीपनगर एक रेजिडेन्शियल एरिया आसा, त्या रेजिडेन्शियल एरियान सगळें ते व्हांवून चल्लां. म्हाका डावट आसा की थंय आज ना फाल्यां डेंगू केसीस वाडटल्यो. हेचे प्रिकॉशन हेल्थानूय घेवचें. दुसरी गजाल, इन्स्पेक्शन जेन्ना जालें तेन्ना कितलोचोच स्टॉक हेजो आशिल्लो सॉफ्ट ड्रिंकाचो तो रेड हँडेड सांपडलेलो आसा. तेका लागून हांवें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक मागलां की तेंचेर सामकी स्ट्रिक्ट एक्शन जावची आनी ह्यान फुडें असल्यो गजाली घडच्यो न्हय हेजे खबरदारी घेवची. हे घडणुकेचो वास लागल्या उपरांत सरपंच आनी हेरांनी वाठाराची पळोवणी करून कंत्राटदारा विरोधात नोटीस काढल्या. आयकात सरपंचाक. आम्ही सध्या आता पळय सगळें ते कितें कितें जाल्लें आसा, एकदां उजो लागलेलो आसा तो आमकां केन्ना खबर सुद्दां नासलेलो त्या उज्याचेर. आनी कोणी लायलो आनी आमी ताका परमिशनूय दिवना की ते उजोडोय म्हणून. जाल्यार आमी ते कॉन्ट्रॅक्टराक आमी मेळ्ळे आनी तेजे कडेन उलयले आनी आतां आमी तेजेर नोटीस काडला. प्लास्टिक वेस्ट, ड्राय वेस्ट, वेट वेस्ट काडप हे पंचायतीचें काम. डोर टू डोर आमी कलेक्शन करता आनी MRF शेड तुमी जाणात अशें की एक गार्बेज थंय आयलो म्हणटकीर आमी तो सेग्रिगेट करता आनी प्रोसेसान तो फुडें वता. सो तितून अशें कळोन गेलें आमकां एक दीस 2 दीस जाले की थंय उजो लागला म्हणून आमी इन्स्पेक्शन केलें. सरपंच आशिल्ले इन्स्पेक्शन केलें आनी ते पळोवन आमी ताका गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टराक ऑलरेडी नोटीस काडलें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोंयचे रस्ते पयल्यार भोंवपाक नाका अशें दिसता. पेडण्या तर भोवतेक रस्त्याची परिस्थिती भयानक जावन रावल्या. मागीर तो हायवे आसूं वा सर्वीस रोड. तांबोसे तोरशेचो सर्वीस रोड साप वायट अवस्थेत आसा. नियोजन शुन्यताय आनी कंत्राट घेतिल्ली कंपनीची घाळपणां पेडणेकारांक भोगची पडटात. तांबोसेचो सर्वीस रोड हो एक भयानक प्रकार जावन रावला. पळयात संदीप कामुलकाराचो रिपोर्ट. आतां तुमकां दिसता की म्हाज्या फाटल्यान जें घर आसा ह्या घरान इतली परिस्थिती बिकट जाल्लेली आसा की तांकां तेंच्या घरान पेशंट आहा, हार्टाचे आसा, दम्याचे आसा आनी दम्याच्या पेशंटाक खरो हो धुल्लो उपकार ना. पण बिचारे ते कशे तरी काडटा. पावसाच्या दिसांनी सगळे ब्लॉक करून तेंच्या दारान दवरला. ताका लागून उदक सुद्दां तेंच्या सारकें दाराक पावता अशें जाणट्यांनी सांगलां. आमच्या घरा भोवती उमळ आहा तो आम्ही तो उतर मारून सोडला तर त्यांच्यानी आता तोंड बंद केला. पाणी केली आता बाथरूम वाचून आणि रेडी गाता नाही घरा तर तसाच आहात. ते काल काय करा म्हटल्या गेले सांग तुमला होता. माझ्या आयुष्यात पहिलाच पाणी उमळात जमीन इतकं वय असताना हय पाणी नाही का आतापर्यंत केव्हाच पाणी येऊंक नाही. सरकार दरबारी तुम्ही काय सांगूंक ना कोणाक? चांगला बातमी दिली त्यांना सुद्धा सांगला पण कोणच घातला त्यांच्यानी. तो प्लेस म्हणटा तो तोरच्या तामोशा हो सर्वीस रोड आणि हो सर्वीस रोड जर पळयशात जाल्यार तुमकांच कळटलें की हो सर्वीस रोड कशा पद्दतीन आसा. आणि तितून करून हो जो इतलो डेंजर पोजिशनान जाल्लो आसा की म्हाका दिसना हो आनी परत 6 म्हयने जाय तसो. आणि MVR कंपनीक तेचे म्हाका दिसता पडलेलेय बी ना आणि ना कोणाकच खंयच्याच ऑथॉरिटीक पडलेले ना. कारण पयले अशें ठरलेलें की रस्तो करच्या पयलीं सगळे सर्वीस रोड केले वयतले. पण इतली परिस्थिती बिकट आसा हांगा तोरशा तामोशाच्या हेची की म्हाका दिसता खंयचेच कांयच करपाक मेळचें ना अशें. आणि दुसरें म्हटल्यार हांगासर कालच एक एक्सिडंट जाल्लो आसा
आणि एक्सिडेंटान अशी परिस्थिती जाल्लेली की डॉक्टराच्या फुड्यान एक्सिडेंट जाल्लो आसा आणि त्याच डॉक्टराक मागीर तेजी शुश्रूषा करची पडलेली आसा. तिसरो जागो म्हटले हे जे गटर्स तेंच्यांनी घातलेले आसा, हे गटर्स इतले हे बाबत कंडिशनाचे आसा की हेंच्यांनी खंय ब्लॉक केला तेच कळना. तितूर करून इलेक्ट्रिसिटी लायटी घातलेले, हे केबल घातलेले आसा, तितूर हे सगळे मॅस करून उडयल्ले आसा. पेडणेचे सर्व्हिस रस्त्या वयल्यान भोंवताना दुसऱ्या खंयच्या तरी ग्रहाचेर भोंविल्ल्या वरी दिसता. पळयल्यार कोणूय म्हणटलो हो पाषाण युगांतलो रस्तो आसपाक जाय. इतली अवतिकाय ह्या रस्त्यांची जाल्या. चलत वचप आसूं वा टू व्हिलरी वा फोर व्हिलरी, ह्या रस्त्या वयलो प्रवास मरणाची याद करून दिता. सरकारान गोंयकारांक दिल्ली ही देणगी तर न्हय, समाज वावुरपी विचारतात. रस्ते इतले पाड पडल्या की रस्ते खड्ड्या का खड्ड्यान रस्तो हा हेच कळना. आयज सरकारान सांगलेले की आमी पयले तुमकां सर्वीस रस्ते दितले, जाल्यार सर्वीस रस्तो एकूय सारको ना, गायब आसा. हो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा MURचो तो एक सरकारचो जावय जाल्लो आसा आणि हांगासर काम करता त्या लेबरां कडेन पयले जाल्यार एकूय दीस एकूय इंजिनियर आसना. पण इंजिनियर हे खंय आसतात, हो मोठो प्रॉब्लेम आसा. आणि जो आमचो गोंयचो जो PWD मिनिस्टर निलेश काब्राल आसा तो न्हिदलेलो आसा, ताका काय पडलेलें ना आसा. आतां एक 15 दिसा भितर एक 19 तारखेक चतुर्थी येता, लोकांक गणपती हाडपाक जाय. गांवांनी इनर रस्त्याक सुद्दां जीव घेणे व्हडले खड्डे पडल्यात, अर्दो 1-1 मिटराचे सुद्दां खड्डे पडल्यात. जाल्यार ते खड्डे सुद्दां पुरोवपाक सरकारान निधी ना. एक्सटेन्शन बिलां करपाक कॉन्ट्रॅक्टराची ह्या इंजिनियरांक पावर आसा आणि खड्डे पुरोवपाक हांकां पावर ना. हांच्यांनी ती पावर आपली यूज करपाक जाय. फक्त पर्सेंटेज 12% आणि 20% घेवन लोकांचे बळी घेवपाचे. आयज कितलीशीं कुटुंबां पेडण्यान ह्या रस्त्या खातीर सोंपलेलीं आसा. तेंच्यांनी चतुर्थी पयलीं हे सगळे खड्डे पुरोवपाचे, नाजाल्यार ह्या लोकांच्या जन आक्रोशाक सरकाराक जबाबदार रावचे पडटले. इतले जावं. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली. गोंयांतल्या विविध वाठारांनी डेंग्यूच्यो केसी वाडत आसा. चड तेंप उक्त्या सुवातांनी सांठोवन दवरिल्ली उदक, उक्ती गटारां, सोडिल्ली अर्दकुटी कामां आनी भलायकी केंद्राची आडनदर सध्या वातावरण गंभीर करपाक लागल्या. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो म्हापशेचो रिपोर्ट. म्हापसा वाठारांत द पॉयंट बिझनेस असोसिएशन म्हणजे जी वोडाफोन गॅलरीच्या फाटल्यान एक बिल्डींग आसा, ते बिल्डिंगेच्या सायडीन भायल्यान कोणी प्लॉट घेतला आणि तेणी आपलें बांदकाम अर्दवट सांडून तो खंय गेल्लो आसा. तशेंच जे बांदकाम अर्दवट उरलां, भितर उदक भरून त्या उदकांत जंतू जाल्ले आसा आणि त्या बिल्डिंगेन रावपी कांय लोकांक डेंगूय जाल्लो आसा. आयज आमी पळयतात वयता थंय बार्देश तालुक्यात डेंगू जाल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा. तशेंच ह्या बिल्डिंगेंतल्या कांय लोकांक डेंगू जाल्लो आसा आणि हो डेंगू वाडचो न्हय म्हणून ह्या बिल्डिंगेच्या कांय लोकांनी म्युन्सिपालिटी कडेन खूब फावटी कंप्लेंट केली की हांगा येवन जी झाडां वाडल्या ती झाडां कट करची. तशेंच हे उदक जें आसा तें उदक चॅक करचें की त्या उदकात जे जंतू जालात आणि ह्या खातीर आनी पसरचे न्हय म्हणून म्युन्सिपालिटीन बेगीनच्या बेगीन हेचेर कारवाय करपाची गरज आसा. हे पळय हांगाचे कोण बिल्डर येयल्लो न्हू, आयज 4 वर्सांनी अशेंच स्टॉप जाला उरला. तो काय करिना काय ना, उदीक भरला कम से कम कंबरेचे वर उदीक भरलेलें आहा आनी तितून जंतू तयार जाला, तितून मलेरिया टायफॉयड रोगां जातात. सद्या शिकवा आसा खूब. तेन्ना हेजें कितें तरी एक्शन तुमी घेवचें. संबंद गोंयांत प्रसिद्ध जालें म्हापशान व्हडली सिटी, म्हापशा सिटीन एक्शन जाल्यार कशें जाता अशें हांव म्हणटा. अशें तुमी अशें हेल्प करा आनी हेजें घाण काडून जाय. हे सगळें भरला, हे काडून परत जाता आनी हेज्यान हेजे जे जीव आहा कितें हेल्थ डिपार्टमेंट कळयलें आमी. हेल्थ डिपार्टमेंट काय ना म्हणटा, कांयच करिना. तेन्ना हे संबंद गोंयांत कळोंक जाय अशी अशी घाण म्हापशान दिशी जाल्या म्हणून. ते कावन्सिलर आमकां कळटलें कावन्सिलर खंय काय लागूच करिना. म्युन्सिपालिटीन कंप्लेंट दिलेली आहा. हे मातशें आमचे सॉल्व मिटे म्हणून तेणी करता आजून करीत ना ते काय. ही पार्टी गेल्ली तर गेलो सोडून सांडलें सगळें सामान हांगा उडोवन घेवपाक. उदक भरला थंय, उदक भरला म्हणजे हे करा बुनियाद मारली, स्टॉप केलें. कितके उदीक घात येता हेतून डेंगू सध्या वाडलेलो. आमचेच बिल्डिंगेन दोगां जाल्लो आहा, हॉस्पिटलान आसा ते डेंगू वाडलेलो आसा. तेन्ना तितून कितें जायत आनी सांगून उलो. डेंग्यू मलेरिया सगळें जायत कितें जायत आसा. तेन्ना हेचेर किशें मातशें तोडगो काडचें अशें हांव मागता सरकारा कडेन. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, जवाहर बर्वे आनी शिवानी सांगेलकर. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो.
श्रावणाच्या तिसऱ्या ब्रेस्तारा आकाश नायकान बोरी फोंड्याच्या साई देवस्थानात साईबाबाची भव्य रांगोळी घातली. 15,000 परस चड भक्तांनी साई दर्शन, साईबाबाची पालखी, दिंडी आणि महाप्रसादाचो लाव घेतलो. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. आज आमी बोरये साईबाबाचें देवळान आसा आनी हें देवूळ जे फेमस आसा ते पश्चिम शिर्डी म्हणून फेमस आसा आनी ऑल गोंयचो लोक हांगा दर्शनाक येतात. आज कमीत कमी 15,000 ते 16,000 लोक हांगा येवन गेले आनी तांणी सगळ्यांनी महाप्रसादाचो जो लाभ घेतलेलो आसा आनी लोक अजूनय येत आसात दर्शनाक. लोक येत आसात अशें म्हणटात की हे देवूळ जे आसा ते ऑल गोवाक फेमस आसा आनी साईबाबा ट्रस्टांतल्यान जे हांगा सांगिल्लें आसा की हे देवूळ जे आसा ते पश्चिम शिर्डी अशें म्हणून सांगिल्लें आसा. ताका लागून लोकांचे जो लोक हांगा जो देव दर्शनाक येता, जो डेवोटी हांगा आसा तो ताका जो कितें मागता ताका सगळें हांगा मेळटा अशें लोकांचें सांगणें आसा. ताका लागून लोक भरपूर गर्दी करता. आज आमी आतां हो जो टायम जो आसा हो 10चे नंतर आसा, 10:30 जाल्ले आसा, तरी आसतना लोक हांगा दर्शनाक येत आसा. आज लोकांनी 15,000 ते 16,000 लोकांनी दर्शन घेतलेलें आसा आनी लोकांची तुम्ही पळयतात की लोक येत आसा अजूनय. आयज श्रावणाचे निमित्त आमी भव्य अशी श्री साईबाबाची रांगोळी घातलेली आसा. श्री साईबाबा सेवा मंडळ ट्रस्ट बोरी हांगा ह्या देवळान. सो खूब मोठी चॅलेंज आशिल्ली की येदी व्हडली रांगोळी घालपाक आनी येदी व्हडली रांगोळी फर्स्ट टायम येदी व्हडली गोंयांत घातल्या. आनी हांव रंकाश आर्ट एकेडमीचो फावंडर आसा आनी ही हांवें आनी म्हाज्या स्टुडंटांनी मेळून ही रांगोळी घातलेली आसा. जवळ जवळ 50 बाय 60 फुटाची रांगोळीची सायज आसा आनी आमकां ही रांगोळी कंप्लीट करपाक जवळ जवळ 2 दीस लागले आनी ते भायर आमकां 450 kg सुमार रांगोळी लागली हे करपाक आनी खूब मोठी चॅलेंज आशिल्ली आनी खंय तरी दिसतालें की कंप्लीट करपाक सो एकट्या कडेन जावपा नाशिल्लें म्हणून म्हाज्या सगळ्या स्टुडंटांनी बीन खूब हेल्प केलो आनी सगळ्या लोकां कडेन मागता की ही रांगोळी मुद्दमदान पळोवपाक येवचें कित्याक अशी फर्स्ट टायम जागा आसा आनी बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा की सगळ्या लोकांनी मिस करची न्ही आनी मुद्दमदान ही पळोवपाक येवची. लोकांक लागून आमची रांगोळी एक वीकभर ओपनूच आसतली. हो आतां तिसरो ब्रेस्तार आसा. पयलो आनी दुसरो हे पयलो जालो तेजे पेक्षा थोडेशे लोक मागीर दुसरे ब्रेस्तारा जाले. तशेंच आज तिसरो ब्रेस्तार येजमान म्हादेव नायक 70 वाळपयचो आनी तेणी जे कितें डेकोरेशन केलां कितें केलां ते येजमान्यान केलां आनी हो तिसरो ब्रेस्तार आमची अपेक्षा आसा की जवळ जवळ 15,000 सुमार लोक जातले. आनी ह्या वेळार जी कितें परिस्थिती आसा त्या परिस्थितीन जवळ जवळ 15,000 लोक जातलो. आनीक तितून आमकां आनी एक खोशी भोगता की आमचे कडेन काल आकाश येयलो आनी तेणें सांगलें की आपल्याक एक व्हडली रांगोळी घालपाक जाय 50 बाय 60 फुटांची आनी तेणी घातल्या सुंदर घातल्या आनी ती रांगोळी घालपाक ताका विद्यार्थ्यांनी खूब सपोर्ट केलो. गेली कित्येक वर्सां जवळ 46 वर्सां आमी हे साईबाबाचो उत्सव हांगा मनयतात आनी प्रत्येक वर्सा भावीक जे आसा ते वाडत आसा. गेले ह्या श्रावण म्हयन्यान आमी हो तिसरो श्रावणाचो ब्रेस्तार मनयतात. गेले 2 ब्रेस्ताराक जवळ जवळ 10,000 ते 12,000 लोक येवन गेला आनी भाविकांक भेट दिवन गेल्या आनी ह्या ब्रेस्ताराक कमीत कमी 15,000 अशी अपेक्षा आमी करतात आनी तसं जातलें अशें आमकां दिसता. ह्या देवस्थानाची एक कीर्ती अशी आसा की ह्या देवस्थानाक शिर्डीच्या लोकांनी शिर्डीच्या पुजारींनी ही पश्चिम शिर्डी म्हणून संबोधलेली आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकार आनी निखिल जल्मी. परवरी सुकूरच्या खरे क्रिकेट पंगडान 10वी हेवी बॉल म्युनिसिपालिटी आनी पंचायत पावण्यार क्रिकेट सर्त घडोवन हाडली. शुक्रारा ताचें उक्तावण जालें. पंचायत पावण्यार सुमार 18 आनी नगरपालिका पातळीर सुमार 6 पंगडांनी सर्तीत वांटो घेतिल्लो. हे सर्तीत जैतिवंत जावपी पंगडाक 70,000 आनी ट्रॉफी मेळटली जाल्यार उपजैतिवंतांक 35,000 आनी ट्रॉफी दितले. निमानी मॅच 8 ओव्हरीची आसतली. सेमीफायनल मॅच 8 ओव्हरींची आसतली. गट मॅचींनी 5 ओव्हरी आसतल्यो. शुक्रारा हे सर्तीक सुरवात जाली. पळयात.
कर्रेम क्रिकेटर्स यांनी ऑर्गनायज केल्लो आयचो प्रोग्राम जो 10th ऑल गोवा म्युनिसिपॅलिटी एंड पंचायत लेवल क्रिकेट टुर्नामेंट. तशेंच आमचे 24 टीम्स जे ह्या गेमीक पार्टिसिपेट जावपाचे आसा आनी हो एक बरो टुर्नामेंट जावन आसा आमच्या गांवाच्या भुरग्यांक तशेंच फुडें सरपा खातीर. हो ग्रावंड थोड्याच दिसांनी डेव्हलपूय जावन येतलो. रोहन सराचो हेजो बरो सपोर्टूय आसा. आमचे जे टीम्स आसा ते विनर्सांक 70,000 असो तेंच्यांनी प्रायज दवरलेलो आसा आनी सेमी लुजर्सांक एक 35,000. So this will become a very good tournament. Looking forward for a betterment of sportsmanship. आयज हांगा वेता देवाक आनी मारुतीक वंदन करून आयच्या ह्या 10वी टुर्नामेंटाक आयज हांगा सुरवात केल्ली आहा. इनॉग्रेशन जाल्लें आहा. त्या इनॉग्रेशनाक आयज उपस्थित आसलेले आमचे पंच मेंबर, एक्स सरपंच, तशेंच सगळे IP संजीत, तशें सगळे क्रिकेट प्लेयर हांगातले आमचे खऱ्यांतले सगळ्यांनी तेंच्यांनी आयोजन केल्लो आहा, घडोवन हाडलेलो आहा. सराचो सपोर्ट आहा तेका, आमच्या मिनिस्टराचो, रोहन सराचो, तशेंच सगळे पंच मेंबरांनी सगळ्यांनी सपोर्ट केल्लो आहा. आनी हो तेंकां टुर्नामेंट तेंचो बरो जावचो म्हणून हांव तेंकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आनी तशेंच आयच्या ह्या हो 3 दीस चलतलो, आयज फाल्यां आनी परवा. आनी फायनल आयतार आसतली, तेका आमचो मिनिस्टर आसतलो उपस्थित. आणि हांव तांकां सगळ्यांक टिमींक ऑल द बेस्ट म्हणटा. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. शुक्रारा मान्सून दुबळो दिसलो. ह्या सप्तकातूय पावसाक नेट आसचो ना. शेनवारा कांय कडेन सुके कडकडीत वातावरण आसलें. शुक्रारा मान्सून दुबळो उरलो. हलक्या पावसाच्यो वावजळी कांय कडेन शिवरल्यो, पण एकंदरीत हवामान गरम, सुके आनी खूब दमट आसले. शेनवारा लेगीत चड पावस पडचो ना. सप्तकाच्या शेवटाक थोडो हलको पावस पडूं येता, पण पावसाची शक्यताय सामकी उणी आसा. तापमान 32 आनी 24 डिग्री सेल्सियस आसतलें. 3 तारखेमेरेन हलकोसो पावस. शेनवारा मळबात कुपांचें दर्शन. शेनवारचें तापमान 32 आनी 24 डिग्री सेल्सियसा मजगती. बोट धनयांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.